रागिणी असले ऑफिसाक वचपाचें ना? ना जिवा बरें ना. मागीर भायर कित्याक गेल्ले तर? हांव तुजे कडेन उलयतां रागिणी. सगळेच तुका सांगपाकूच जाय डॅड. ते नाचाक मेळपाक गेल्ले न्हू. कोण नाचो? नाचो नाचो. मायंड युअर लँग्वेज डॅड. जेका तुम्ही नाचो म्हणटा तेका एक नाव आसा. जयशंकर. म्हज्या दृश्टीन तो नाचोच. जाणटेपणान तुमची भीस कमी जावपाक लागलीशी दिसता डॅड. तुमकां बरें झळकना की कितें? रागिणी म्हजेर आड्डून कांयच फायदो ना डॅड. हो आवाज आईचेर नाल्यार भाभीचेर वापरात. घरांत शांतता बरी लागतली. रागिणी हा सराकडे ऍक्टिंग डान्स शिकतलेच. ते क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट आसा. अशें आसा तर उदक आतां तकले वयल्यान वचपा लागले तर डॅड उदकान डुबकी मारली जाल्यार उदीक तकले वयल्यान वयतलेच न्हू. रागिणी तुझ्या ह्या असल्या वागप्यान म्हजें नाक कापपा लागला. खबर आसा तुका? रियली तुमच्या नाक आसा? म्हाका तर खंय दिसना ते. आईन आनी बाबीन तुमचें नाक दवरला तरी खंय. आनी डॅड तुमचें नाक आसा की ना हें पयलीं तपासून घेयात आनी मागीरच म्हाज्या वागण्यान तुमचें नाक कापपाक लागला हो स्टेटमेंट करात. बाय डॅड बाय. पहिले पहिले येते चले वादळ वादळ नुसते. घरातली सगळी आयदनां फुटली पूण ती म्हातारी काय सुधारना. तू मातशें वगीर राव पळोवया. हांव रडून केन्ना खंयचो प्रश्न सुटला हय गो. बस मातशें. पूण म्हजो प्रश्नच सुटना आई. आई हांव कितें करूं गे? तुका भुरगें जावचें म्हणून पयलीं यत्न कर. पूण कशें? दोतोरची वखदां चालू आसा. गुळयो तर हांव सदांच घेता. गुळयांचें सोडून दी गो. म्हाका एक सांग, तुजो घोव तुजे कडेन कसो वागता? ताका बायलेचें खंय पडला. हें पळय, अशें म्हणून प्रश्न निकालाक काडूं नाका. बायलेन कशें सदांच सोबीत दिसचें. म्हणजे हांव सोबीत ना तर? घोवाक सोबीत दिसूंक जाय. म्हाका पळय, हांव आवय तुजी. दिसता तुज्यात आनी म्हज्यात 18 वर्सांचो फरक. पूण दिसता बायलेन सदांच स्वताक आनी स्वताच्या फिगराक जपूंक जाय. हेतून कितें वेगळेंच उलयता मगे आई. वेगळें न्हय, खरें तेंच उलयतां हांव. ती म्हातारी तुका घरांतल्यान भायर काडून टाकल्या. डाव खेळटा ती. तुका भुरगें जायना. फाल्यां घोवाक तूं नाकाशें जालें जाल्यार त्या म्हातारीचो डाव यशस्वी जावपाक वेळ लागचो ना. आई तूं फाटल्या जमान्यांतली आसून सुद्दां. जमानो बदललो म्हणून मनशाची वृत्ती बदलना. म्हणून मनशान जमान्या बरोबर बदलूंक जाय. आणि तू बदललें ना जाल्यार ती म्हातारी तुका बदलून तुज्या जाग्यार नवीन पासकी हाडून बसयतली. विचार कर. विचार कर. हांव किती पार्टीक वचून येता.
संसार व बुद्धिबळाच्या खेळावशी नसता. त्यादी जर योग्य रीतीन फुडें सरसायली ना जाल्यार तो डाव आपल्याच आंगार उडोवपाची शक्यता असता. विचार कर. येता. सर तुम्ही इधर 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 अंदर आओ अंदर आओ. गेट के अंदर आओ. अब अच्छा लगा. तुम और मैं और तुम. पण सर तुम्ही अशी चोरावशीन किती घेतात? चोर चोर तुम्हें मुझे चोर बोला. वैसा ही ठीक है बालिके. हमने तो दिल चुराया ना तेरा. दिलाचे मागील पोळ्यात. पण अशाने हा ऍक्टिंग कशी शिकतले सर? सीखेंगे सीखेंगे. यहाँ कोई नहीं आएगा बालिके. यहाँ सिर्फ तुम और हम और तुम. पण तुम्ही घराने येवपा जाय सर. तुम्हारे घर में तो पूरा खानदान विलन ही विलन है. अमजद खान जैसा तेरा बाप, कादर खान जैसा तेरा वो बड़ा भाई, मसूद खान जैसा वो छोटा भाई, ललित पवार जैसी तेरी माँ, बिंदु जैसी तेरी भाभी. सर पूरा का पूरा घर जाने दुश्मन है बालिके. जाने दुश्मन है. सर वो छोड़ो. अब मैं तुम्हें एक्टिंग का पर्ची सिखाता हूँ. मैं शाहरुख खान, तू करीना. सर तुम्ही आणि शाहरुख. समझो, ऐसा समझो बालिके. समझने में क्या अर्ज है. कभी कभी सपनों में गधा भी हाथी जैसा लगता है. सर तुम्ही आणि शाहरुख. कांट इमॅजिन सर. त्यापेक्षा तुम्ही स्वतः जॉन लिव्हर समजा. बात का बतंदर मत बनाओ बालिके. मैं फिर बताता हूँ. मैं तेरा शाहरुख और तुम मेरी करीना. मेरा शाहरुख तो सबका होता है. मूड खराब मत करो बालिके. मूड खराब मत करो. मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाने को आया हूँ. मैं शाहरुख और तुम करीना. तुमको बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन बनना है कि नहीं? हाँ सर. इसलिए तुम मुझे शाहरुख समझो. तूने मुझे शाहरुख समझा तो असली शाहरुख आसानी से मिल जाएगा. खरंच सर. सच बालिके. ए जयशंकर सच का झूठ और झूठ का सच कभी बनाता है. इसलिए बालिके मैं तेरा शाहरुख, तू मेरी करीना. नजदीक आओ बालिके. नजदीक आओ बालिके. आओ बालिके. नजदीक आओ बालिके. नजदीक आओ बालिके. कोई आ रहा है. छुप जा बालिके. छुप जा. छुप जा बालिके.
प्रश्न होय प्रश्नच. आम्ही जगात येत असताना किती घेऊन येतात? हाव कोण, कित्याक आयला, हो प्रश्नच न्हय. उक्त्या पायांनी तापिल्ल्या जमनीचेर धावपी मनशाक कितें म्हणटात? ना म्हणल्यार एकदा हनीमुनाक वेल्ले खंडाळ्याचेर, थंय तुम्हीच पडले पांय घसरून. हनीमून कॅन्सल, परत घरा येवचे पडले. याद आसा न्ही? आता उलय. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो. तेरा भाई कादर खा. कितें हो? हा? बायलांक हुडकुपाचो, तांचे कडेन उलोवपाचो तुमकां छंद दिसता?